पिळण पंचायतीन शेनवारा आल्तो पिळण वाठारांत गार्डनाच्या सौंदर्यीकरण कामाचे उक्तावण केलें। 6 म्हयन्यांनी हे काम पुराय केलां म्हण म्हायती थळावो सरपंच अमरनाथ गोवेकर हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा आल्टो पिल्यान हो परिसरात आयज आमी ह्या ओपन स्पेसीचे इनॉग्रेशन केल्लें आहा। हांगासर पेवर्स आहा, फुटपाथ आहा, बेंचीस आहा, बॅडमिंटन कोर्ट आहा, बऱ्यापैकी लायटी कंपाऊंड सगळें आमी हांगा प्रोवायड केल्ले आहा लोकांक। हो एक लोकांचो लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो, हांगा बऱ्यापैकी एक तांकां ओपन स्पेसी डिवेलप करून दिवची म्हणून। कारण हांगासर पयलीं हो एक डंपिंग एक डेब्रीज गार्बेज डंपिंग यार्ड जाल्लो। लोकल लोकांचे हांगा रेजिडेंट्सांचे एक रिक्वेस्ट आसलो की हो बेगांच्या बेगान डिवेलप पंचायतीन करून दिवचो म्हणून। त्यांचे सगळे मागण्यांचे मान्य करून आमी हो प्लेस हो विदीन 6 मंथ आमी परत रिइलेक्ट जावन हो डिवेलप करून दिल्लो आहा तांकां। आयज लोक हांगा बऱ्यापैकी आयज तांकां हांगा बॅडमिंटन खेळपाक मेळटा। सांजच्या टायमार आमचे सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां बरो हांगा वॉक घेवंक मेळटलो, मॉर्निंग वॉक घेवंक मेळटलो आनी ह्या सगळ्या लोकल रेजिडेंट्सांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळटा, तेंचे बरे आयडियाज व्यूज मेळटा आनी हे सगळे घेवन आमी पिळण पंचायत फुडें सरता आनी एक मॉडल पंचायत, एक आदर्श पंचायत करपाचो सगळ्या आमच्या पंच मेंबरांचो, सरपंचाचो, म्हाजो सगळ्यांचो एक ध्येय आहा। We want to thank all the members of the Pilan Panchayat and especially Mr. Karan for the fantastic work that you have done here. This was initially only a garbage dump for us and today we are very proud to belong to the Pilan Panchayat. हांगासर पयलीं ऑलरेडी एक गार्बेजाचो जागो आसलो, तेंच्यानी डेव्हलप करून ग्राउंड केल्लो आहा, हांगासर गार्डन केल्लें आहा। थिंगासर आमी ऑलरेडी एक्टिविटीज तयार जावपाक आमी प्लॅन केल्ले आहा। लायक मे बी आमी फर्स्ट एक्टिविटी हांगासर आमी 26 जानेवारीक आमी करूंक सोदता। हे लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो ह्या रेजिडंट्साचो, ऑलमोस्ट 10 years जाले हे रेजिडंट्स पंचायती कडेन कर हे गार्डन कर म्हणून डेव्हलप कर म्हणून सांगताले। हो एक जागो जाल्लो, हो डंपिंग यार्ड जाल्लो आनी स्लम्स आसा तेज्या कारणान मिसयूज जातालो, खूब नाका त्या गोष्टींक यूज जातालो। आमी पंचायतीन डिसायड केले की हो आमच्या पंचायत फंडांसून काम घेवपाचें आनी ते आमी आतां पूर्ण करून दिलां।